तर हांगासर आमी म्हापसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा. सो हांगासर कितल्यो इंडस्ट्रीज सद्या फंक्शनींग आसा? म्हापसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन 27 युनिट आसा फंक्शनींग. केन्नाच्यान इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू? 1973. येस. 1973 उपरांतच्यो कितें कितें हांगासर डेव्हलपमेंट्स तुमकां? एक्चुअली डेव्हलपमेंट अशें कांय ना, जे युनिट आसा तेच आसा, पूण थोडे रिकन्स्ट्रक्ट जाल्ले आसा, इतलेंच, आनी कांय ना. हांगा स्कोप ना आनी फर्दर डेव्हलपमेंट. हांगासर ज्यो इंडस्ट्रीज आसा तांकां मेजर प्रॉब्लम्स कितें? मेजर प्रॉब्लम्स आमकां ओवरऑल प्रॉब्लम्स आसा, ते हांव तुमकां सगळे लिस्ट एक एक करून सांगता. एक म्हणजे आमकां हांगा फायर हायड्रंट ना, सद्या तेजी खूब गरज आसा. हांगा दोनदा हांगा उजो पेटलेलो आसा व्हडलो, सो दॅट इज रिक्वायर्ड ऑन अ व्हेरी अर्जंट बेसीस. मागीर आमकां स्पीड ब्रेकराची खूब गरज आसा. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आतां ऑटोमोबाईल सर्वीस सेंटर, साई सर्वीस आसा, वेस्पाचे आहा, सो स्पीड ब्रेकराची खूब गरज आसा. दोन्ही रस्त्यार इंटरनल रोड्स ती सुद्दां सामकी म्हणजे एज सून एज पॉसिबल अशी गरज आसा. सुलभ शौचालय इतले अर्जंट ना, पण नेसेसिटी, कित्याक ट्रक ड्रायव्हर येता ते हांगा आनी कांय फॅसिलिटी ना, मागीर ते सगळे जागे मॅसअप करून दवरतात. सो दुसरो एक व्हडलो एक प्रॉब्लम जाल्लो आसा. नवीन रिकन्स्ट्रक्शन जाल्ले उपरांत बिल्डिंगींनी आपले रुफींग सगळे सकयल्या वाटेन डायवर्ट केला. सो पावसाच्या दिसांनी उदकाचो फ्लो इतलो वाडला का ते सगळे सकयल जे युनिट आसात तांकां खूब तेजो त्रास जाता. प्लस आमची ड्रेनेज सिस्टम ही खूब आदली आसा, ती आतां बऱ्या प्रमाणान हे करपाक जाय, फुडलो विचार करून. इतली कॅपॅसिटी ते बेहरूच करूं शकना सद्या. ते एक जालें. मागीर आमकां गार्बेजीचो इश्यू आसा. म्युनिसिपालिटी हांगा येयच ना, सो ते सांगतात IDC हाऊस टॅक्स तांकां दिना म्हणून ते हांगा येयना. सो ते मागीर वी हॅव टू मॅनेज ऑन अवर ओन. सो आनी IDC कडल्यान आमकां अपेक्षा आसा की ती चार बी वाडटा पावस जाल्या उपरांत, ती मातशी टायम टू टायम काडपाक जाय. झाडां जी वाडलेली आसा ती ट्रीम केल्यार बरें, वारो जेन्ना येता तेन्ना पडपाचे चान्सीस आसा. ड्रेनेज सिस्टम आतां अशी जाय का स्टॉर्म वॉटर ड्रेन इन एडिशन एक आसल्यार बरें अशें दिसता, कित्याक चोकअप जेन्ना जाता तेन्ना मागीर सगळ्यांक त्रास जाता. आमच्यो कंपाऊंड वॉल्स आसा पळय ते सामके वायट कंडिशनान आसात. सो जाता तितले बेगीन ते रिपेअर जावपाक जाय कशेंय करून. सो हे आमचे इश्यूज सद्या हांगा एज इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. हांगासर अंडरग्रावंड केबलिंग किंवा अशें कितें आसा? टेंडर इश्यू जाल्ले आसा, पण काम अजून सुरवात जावंक ना. सो ताका मातसो टायम लागतलो अशें दिसता. सो हांगासर तुमकां लायटीचो इश्यू जायत आसता अशें बी कितें आसा? लायटीचो इश्यू आमकां कसलोच ना. लायट आनी उदक म्हापसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन प्रॉब्लम ना. कसल्यो कसल्यो हांगासर इंडस्ट्रीज आसा? आमच्या म्हापसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक तर बॉटल्ड वॉटर, पॅकेजिंग, मेटल अँड ॲल्युमिनियम फॅब्रिकेशन, इन्स्ट्रुमेंट्स, मशरूम, फर्निचर, ऑटोमोबाईल सर्व्हिस सेंटर्स, टिश्यू पेपर, फ्रोझन फूड्स आणि ऑफकोर्स वॉचेस. सो सो तांकां आनी कसले आनी वेगळे कितें प्रॉब्लम्स आसा? म्हणजे रस्त्याचे म्हण किंवा जी झाडां आमी पळयतात ती झाडां आतां ते वायरींग लागत आसता, अशें बी कितें इश्यू जाता? वायरिंगाक लागना, पण ती झाडां युनिटाचेर पडपाचे चान्सीस आसा जेन्ना वारो येता नेटान तेन्ना. सो कितें आसा, रस्तो हो आदलोच आसा, पण ताका एक्सपांड करपाक आनी जागोच ना. सो आतां एकूच आमी करूं शकता ते म्हणजे ड्रेनेज आसा पळय ते एट पॅरलल तितलेच करूं शकता. एक ट्रक हांगा आयलो का दुसरी गाडी सुटपाक त्रास जाता. सो हो एक इश्यू डेफिनेटली आसा. वायडनिंग ऑफ रोड म्हणटा. देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वायडनिंग. देर इज नो स्कोप एट ऑल. सो ओनली थिंग दॅट यू कॅन डू इज टू कवर अप द ड्रेनेज एट पार, तितलेच. आनी कांय ना. आणि तुम्ही म्हटलं की गार्बेज तुमकां इश्यू आसा, सो तुम्ही अप्रोच केला आणि म्हणजे म्युन्सिपालिटी अजून तुमकां हे करूंक ना. सो आनी कितें तुमी कोणाक सांगला किंवा MLA किंवा आनी कोणाक मेळ्ळा बी आनी सांगला अशें कितें? तो प्रोसेस सुरू आसा एट GSI लेवल ऑल्सो. पण अल्टिमेटली जाता कितें, म्युन्सिपालिटी हेच म्हणटा का IDC तेंच्या वांगडा हाऊस टॅक्स शेअर करिना. सो म्हणून दे डोंट वॉन्ट टू सेंड व्हेकल्स इन अँड द मेन टू पिक अप द गार्बेज. आणि स्ट्रीट लायटीचो बी हांगा इश्यू आसा. हांगा मेन इंडस्ट्रीज आसा त्यो कश्यो कितें फंक्शन करता? सेकंड शिफ्ट, नायट शिफ्ट अशें कितें आसता? 2 युनिट आसा ते नायट शिफ्ट चालू आसता. सो दे आर 24 hours.
स्ट्रीट लायट इश्यू मेजर ना, पण केन्ना केन्ना जाता. ओवरऑल इट इज टेकन केअर ऑफ. म्हाका सांगपाक म्हणजे दॅट गव्हर्मेंट अँड इंडस्ट्री हॅज टू वर्क हँड इन हँड. सो वी एक्सपेक्ट कोऑपरेशन फ्रॉम गव्हर्मेंट टू वॉट एव्हर एक्सटेंट इज पॉसिबल. रिड्यूस अवर टॅक्स बर्डन as far as lease rent is concerned. We are also paying house tax that is going in vain basically. So ह्या दोन गजाली सोडून अशे म्हापशान काय मेजर अशे प्रॉब्लेम ना. आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक 2 गेटी आमकां पयलीं आसल्यो त्यो आतां परत गरज आसा, काळाची गरज आसा मातशें. ते एक बेगीन तितलें जावचें. ओवरऑल इंडस्ट्री आहा पळय तेंच्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटीची पॉवर कन्झम्पशन कितली आसा? इट इज 2 MVA पर डे टोटल. या सध्या जी पॉवर सप्लाय आसा ती तुमकां पावता, सफिस जाता? पॉवर इज नॉट अ प्रॉब्लेम एट ऑल. हय, इवन फ्लक्च्युएशन ना हांगा.